तुझ्या उपकारान तुझ्या गितां गावून प्राणां अर्पिता बळी भेटोवन तुका वंदिता दिपोणी तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता पातकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसांव आशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घां दिवसर उपकारान तुझ्या गितां गावून प्राणां अर्पिता बळी भेटोवन तुका वंदिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्ताताई मोगाळ भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां ह्या संवसारी संगती विशयांत कंद करनासतना रावोंक बगार आमची दिश्ट सव संगती दितेल्या क्रिस्ताचेर कंसोवंक आमकां उलो दिता. आयच्या पयल्या वचपांत सांव पावलून क्रिस्ताक साक जावंक हेरांक परगडतना आपणे सोंसुल्ल्या कश्ट विशयांत आमकां कळीत करता. तर आमी सांव पावलो बरी आमची दिश्ट जेजूचेर कंसोवन आनी ताची खुशी करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. मोगाच्या भयणी भावांनो, पयल्या वचपान सांव पावलो आपली बडाय उलयतासो दिसता. बडाय उलोवची बोरीगी या बरें न्हय. आमची बडाय उलोवन आमी दुसऱ्यांक दुखयलां जाल्यार त्या पथकांची दूख धरया आनी सगळीं सांगाता मेळोन हांव पातकी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची दोतोरां विचारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या वसोदीबागे मनशान संवकार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. आज शुक्रार जेजूच्या पवित्र काळजाचो दीस. ताच्या मानाक आमी हे मीस भेटयता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता. ताच्या अपरमीत मोगाच्या ध्यानाचो दिनवाशी काळजान उडास करता आनी सदां वावथ्या झरींतलें दैवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलेली खुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, सबार जण लौकीक संगती विशयांत आपले बडाय उलयतात जाल्यार हांवूय तशें कित्याक उलयनय? पूण कोणीय मनीस आपले बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिश्या बरी हांव ते म्हणटा, हे म्हणटा. हांवूय बडाय सांगूंक फुडें सरता. ते हिब्रेवकार, हांवूय हिब्रेवकार. ते इस्रायेलकार, हांवूय इस्रायेलकार. ते अब्राहमाचे संततेचे, हांवूय अब्राहमाचेच संततेचो. ते क्रिस्ताचे सेवक, मतिभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतसो दिसता. हांव तांचे प्रास अधीक क्रिस्तचो सेवक. तांचे प्रास जैते चड हांव वावुरला. तांचे प्रास चड पावटी बंदेन पडला. लेखनातले मार हांवें केल्यात. कितलेशे पावटी मरून वांचला. जुदेबालाकचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारला. 1 पावटी म्हाका फातरायला. 3 पावटी मुजे तारू फुटला. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरला. जायत्या म्हज्या पयणांनी मुजे वयर आयिल्ले अपाय कितले म्हूण सांगचे? अपाय आवराचे, अपाय सोरांचे, अपाय मुजेच देशी लोकांतावन, अपाय हेर जातींच्या तावन, अपाय शहरांत, अपाय रानामोल्यांत, अपाय दर्यांत, अपाय घातकी भावातावन. वामठी बरीत वावर करून, कितलेशो रात न्हीद खळून, भुकेन आनी थानेन सबार उपास काण्ण, हिंव तोडवून आनी पंगरण नासतना उक्तो पडून हांव जैतो कश्टला. ह्या आनी हेर कश्टा शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो भार, म्हणजे समेस्त पवित्र सभेचो हुस्को. कोण तो भाव हस्कत आनी हांव ताचे पसोत अस्कत काय भोगिना? वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतापान लासना? हांव म्हजी शिफारस उलयता जाल्यार म्हजी अस्कतकाय दाखोवन दितल्या संगतींची हांव शिफारस उलयतां. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्व कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतां निवारता. सर्व कश्टांवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवस्तलो. ताची वाखण स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सर्व कश्टांवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. म्हजे सोवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेल्लो. ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सफ म्हज्या कश्टांवरांतले म्हाका ताणें निवारले. सर्व कश्टांवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. ताचे दोळे लावन रावतले संतोषभरीत जातात. ताची मुखामळां लज्जेन केदींच भावनांत. कश्टांतल्यान वटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरांतले आकंतांतलो ताका निवारलो. सर्व कश्टांवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. Serves por
आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक मुळे संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजाय नाकात हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर खाण्णां घालून नागयतात पूण दिरवी पुंजाया सर्गार थंय कलंब मांडना कीड खायना आनी सोर खाण्णां घालून नागयनात कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळिजी आसतलें दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसत जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत काळोख पडटलो तुज्या भितरलो आसलोलो उजवाडूच काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बहिणी बाबांनो थोडे जण बडाय उलयतात तांकां आनीकी लोकांचो आदार मेळोवन दीत म्हणून आनी थोडे जण बडाय उलयतात कित्याक तांकां सदां स्टेजी वयर उलोवनूच सवय स्टेजीत हांव सकयल देवोंक भिरांत दिसता आनी थोडे आपली बरीं कामां त्या विशीं उलयतात तांचो उद्देश बरो अस्कत्यांक भिवकुऱ्यांक उत्तेजन मेळोवन दी तेय फुडें येवन दीत म्हणून सांत पावलो आयच्या पयल्या वचपांत आपली बडाय उलयतासो दिसता सेमिनारींत इंग्लीश लिटरेचर शिकतना प्रोफेसरान आमकां सांगलें दिस इज द बेस्ट सटायर ट्रॅक्ट इन द न्यू टेस्टामेंट नव्या खरारांत सटायराचें हें बेस्ट पॅरेग्राफ सटायर म्हळ्यार नसत्या खपाटी मनशांचेर नसत्या खपाटी मनशांच्या रितींचेर सूक्ष्म रितीन गोडतीक शैलीन छापकां मारून तांकां सारक्या वाटेक हाडूंक प्रयत्न करचें ह्या 10 वळींनी पयल्या वचपाच्या 21b to 30 chapter 11 कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र तातूंत आमकां दिसता सांत पावलोचो उद्देश होच एक तसल्यांक सारक्या वाटेक हाडचें खपटी फटकिऱ्या बडाय उलोवच्या मनशांक आनी एक आपल्याच भावार्थी लोकांक उत्तेजन दिवचें तांतल्यो फकत 4 वळी तुमच्या फुडें दवरता कोणी मनीस आपली बडाय उलोवंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांवूय बडाय उलोवंक फुडें सरता 21b 23 ते क्रिस्ताचे सेवक गी मती भ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतासो दिसता हांव तांचे परस अदीक क्रिस्ताचो सेवक वर्स 24 कितले मार हांवें केल्यात कितले फावटी जैलांत गेलां कितले फावटी दर्यांत बुडलां कितले फावटी थाण्याला कितले फावटी बुकेला कितले फावटी म्हज्याच
भावांनी म्हाका घात केला, हे सगळे हांव कित्याक सांगता तुमकां. तुमचे पैकी कोणी अस्कत आसा, हांवूय अस्कत. वर्स 14 आयच्या वाचपान ना, पूण आसात थोडे ते दरबाराच्या मिसावांत, सुपर अपॉस्टल म्हणटात इंग्लिशांत, दरबाराच्या मिसावांत सगळे आमच्या बरी म्हूण लगतात, पूण ते खापाटी वावराडी आपूण क्रिस्ताच्या धर्मदूत म्हूण वेंचपाक उरतात. तातूंत कांय अजाप ना. सैतानी उजवाडाच्या आंज बडव्याचे वेंचपाक उरून लोकांक फटयता. तशेंच हे सुपर अपॉस्टल लोकांक बाडाय उलोवन फटयतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज शुक्रार जेजूचें पवित्र काळीज कसलें तें बाडाय उलोवचें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हें लिसांव ही एक स्टोरी तुमकां सांगता. केरळांत आल्वे म्हणले कडेन एक व्हडली सेमिनारी आसा, एका कालार ती कार्मेलितांची. थंयसर त्या दिसा एक सेमिनार कित्या विशयांत, माया मोग करच्यो नव्यो वाटो सोदूंक. 800 सेमिनारिस्ट आमी आनी माद्री सगळे आमी थंयसर जमून जाल्ले. चवथ्या माळयेर कॉफी ब्रेक कॉरिडरांत आमी हांसोन आनी बिस्किट्यो खावन उलयताले. ते दाळ आमकां दिसलें एक दृश्य. कठीण सडणेचो मार्ग तो सेमिनारीक, आनी त्या मार्गार एकलो हमाली, एकलो कुली, एक व्हडली हातगाडी, 2 भुजांचेर ताजो रुखाडाचो आडांबो, द वुडन बार, 2 भुजांचेर आनी गोमटेचेर हातांनी धरून तो वयर येता, वयर ओडटा, खर्शेता, घामेला. आनी आमी सेमिनारिस्तांनी ताजी नकलां केली. आतां पळय, ताका 20 रुपये मेळटले, तांतले 10 रुपये सोरोप येतलो, उरले 10 बायलेक दितलो. अशें आमी उलयता आनी एक दृश्य. बेल्जियमाचो फादर लांबट म्हणलो, इंडोलॉजी प्रोफेसर, तो देवलो, बूक कुशीन दवरले, आपलो दवरलो, पेंगटाक शिरकायलो, ह्या हमाली लागीं आयलो, तोय गाडये भितर रिगलो आनी ताज्या बराबर गाडी ओडोवंक लागलो. बागेटो ग्रीन रेवल्युशन म्हणलो बूक बरयल्लो, कोणाक कांयच जावना तेदना, इन द 1960s. ताजे सांगता गाडी ओडून कुजनाच्या स्टोर रुमा म्हणशेर ताका ताणें कुमोक केली. मोगाच्या भाव भयणीनो, वडपण आसा खंयसर. आज आमी ह्या पयल्या वाचपांत हें वाचतना आमी उडास करया. थोडे आसात वडपण उलयतात, आमकां इरिटेशन जाता, बरें लागना. कित्याक हांवें सांगल्या प्रमाणे आदार मेळोवन दी, आपणाक हुगूळसून दी म्हणून. या तांकां आपल्या स्टेजी वयल्यान देवोंक जायना, पूण आसात आपलें व्हडपण उलोवचें, ते जावन आसात प्रेरण दिवचें, दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवचें. सांत पावलू आज फादर लांबटाक बापाच्या उजव्या कुशीन जेजूच्या सांगाता बसला. आमची अस्कतकाय आमी माप मागया आनी खरेपणी व्हडपण आमी आपणावया.
बलिदानाच्या वर्त्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा undo gowanso wainda kanso full bounty so amsha kastanso undo gowanso wainda kanso full bounty so amsha kastanso स्वीकार करू ये बापा बदल रक्तमासन ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तमासन ख्रिस्ताच्या संतोष बलिदानाच्या वर्त्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा मोगाळ भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वच परमानून घे. भो मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरांवर तो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या अस्कतकायाक लागून परतून परतून तुका आमी अकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतेन आमच्या अपराधांचें बोगसाणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या काळजांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितेल्या सक्रामेंताची पवित्र सभेक फुटली झर, ह्या सोडवणेच्या झरींत संतोशान थान बागोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजांत सोडवणदार आमकां सगळ्यांक आपयता. देखून आतां देवदूतां सांगाती आंज्या बडव्यां बराबर तुजें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दळभरान सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù जीवन झाला. ओ भावार्था सगुण आम्ही परगटाव, जेजू नव्याने येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या प्रितेमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माये सांगाती भगेवन जुजे तुजो पोती आनी सगळे धर्मदूत आनी भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तुजें नांव पवित्र जावं, न्हय मुजें नांव व्हड जावं. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आमी अत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तिका शांती दी. एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवाय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले. आमची काकूट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले. आमची काकूट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. हो आमचो जेजू,
सोडवणदार पदवेदार सगळें ताका करूंक जाता पूण ताका आमी आपयता जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या ताच्या जेवणाक तुका आनी म्हाका आपयता आमी सुभागी तुमया तुवें म्हजे भितर जेवण म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन तुका नवाडता सगळ्या मनान तुजो उपकार मियाळता अर्का तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्का तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नवाडता सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थया कोणाक जर थंड लागल्या तो मुजेशी येवं आनी मुजेर विश्वास दवरता तो पियेव ताजे भितरल्यो उदकाच्यो जरी घसघशीत व्हांवतेल्यो सुमी म्हणटा देवा आमच्या बापा ह्या प्रिती मोगाच्या सक्रामेंतांत आमी वांटो घेतला ताजे वरवीं सैंबा वर्तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भावां भयणी सवें तो खरेंच आमच्या मदें जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात
जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मोगांत तुमकां धाडटा. देवाची वदुपकार. Băgând gurțe curveni, ne vom cam ce deva, am te dus până antle, Bapa ce putea ce ne povitrat mea ce nabii. Amen.